सां पावलान रोमांगरां बरयल्या पत्रांतले वासाप. देवाचे बसावण्याविशीं तो बिलकुल दुबावलो ना. बदलाक भावार्थान बळवंत जावन देवाक तो वाकानूंक लागलो. आपणे कितें बसायलां तें जारी करूंक देव शकता हे दृढ फातेनेन तो भरलो. ह्या पासत ताचो भावार्थस ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. भावार्थस ताचें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो ही उतरां अब्राहमा खातीर मात्र बरयलेली न्हय. आमचे पासत ती बरयलेली म्हूण येत. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुमयांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या देवाक आमी सतमंतांव. देखून आमी नितीवंत म्हूण लेखूंक कारान जाताले. कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मरणा अधीन केल्लो आनी आमकां नितीवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयिल्लो. देवाचे उतार हे. सां लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तवळ जम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला? उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तराच्या आपस्वार्थांतल्यान अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावयेत पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली, एक ग्रेस्त मनशाचे भोंयत एक फावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात फावना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजीं खोटारां मोडून घालतां आनी व्हड करून बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूं भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अद्रश्टवंत मनशा, साबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें साहित्य तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गंमत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिशा, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसारचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हूण येत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्यांची. देवाचे उतार हे.